आदले मुखेलमंत्री तसेच केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकरांक तांच्या पहिल्या पुण्यतिथी निमतान गोय सरकाराच्या शासकीय मळार आदरांजली ओपली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिरामार तांच्या यादस्तीक थळार वचून आर्गां ओपली। ह्या वेळार सगळे मंत्री, आमदार तसेच पर्रीकराचो पूत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। पर्रीकरांच्या यादी बगर एकूय दीस गेल्लो ना। तांच्या कामाची तांची जाणीव सदांच अणभवल्या आनी अणभवत आसा म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत उलयला। RDXGOA खातीर मिरामारच्यान गौतम शिरोडकार। पर्रीकर यांच्या यादीस तांकां आदरांजली वावपा खातीर पयलो पुण्यतिथी दिन ह्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन शासकीय लेवलाचेर ही पुण्यतिथी मनोवपा खातीर आज म्हाज्या सयत मंत्रिमंडळांतले बाकीचे सदस्य, आमदार, ताचे खंयचे पुत उत्पल पर्रीकर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष हे सगळे हांगासर हजर आसा। भाई वचून आमच्यांतल्यान आज 1 वर्स पुराय जाता, बट 1 वर्सांतलो एकूय दीस असो वचूंक ना की ज्या दिसा मनोहर भाई पर्रीकरांची याद आमकां येवंक नासतर असो एकूय दीस वचूंक ना। प्रत्येक वेळार हांव पळयतां की म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनच्या कामान आसतलें, म्हज्या पार्टीच्या कामान आसतलें, म्हज्या सोशियल बाकीच्या सगळ्या कामात आसतलें। ज्या ज्या जाग्यार वयता, ज्या ज्या स्थळी वता, ज्याच्या कडेन वता, तो प्रत्येक फावटी म्हणजे मनोहर पर्रीकर हें सांगतालो, मनोहर पर्रीकर हें सांगतालो, भाई तें करतालो। ह्यो सदांच यादी, वेगवेगळ्यो यादी तेंच्यो आयजूय सांगत आसा। द सेम थिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशनान सुद्दां पळयता आसतना म्हणजे त्या वेळार द एक्स-CM हॅड टेकन दीस डिसिजन। अश्यो वेगवेगळ्यो यादी तांच्यांनी काही डिसायड केल्ली कामां, तांच्यांनी ज्यो काही गजाली ह्या राज्या खातीर डिसायड केल्ल्यो, ज्यो फायलींतल्यान आशिल्ल्यो, म्हणजे तांचेंच विजन फुडें व्हरपा खातीर हांव म्हाज्या भाशणांतल्यानूय सांगता की तांचें विजन आशिल्लें गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत फुडलीं 25 वर्सां हें राज्य कशें चलचें, 25 वर्सां फुडली डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीची आसची इन ऑल सॅक्टर्स। जेन्ना आमी म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तुमी पळयता की आतांची डेव्हलपमेंट जी 2022 पुराय जातली, ती 2022 डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा फुडल्या 25 वर्सां पर्यंत म्हणजे निश्चितच ह्या राज्याचें जरी पॉप्युलेशन वाडलें जाल्यार सुद्दां ह्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी विजन मुखार दवरून ती तयार केल्ली। आमी म्हणटा रिगार्डींग द एड्युकेशन डेव्हलपमेंट, ह्या राज्यांतले एड्युकेशनाचो सॅक्टर जर घेत जाल्यार तुमी प्रायमरी पासून हायर एड्युकेशन पर्यंत आयज पळयात, बेजीक प्रायमरी स्कूल आसतले, सेकंडरी स्कूल आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, कॉलेजीस आसतले, हाजे सगळ्यांतले बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर्स दिवपाचें काम म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट गव्हर्मेंट कॉलेजीस ह्यो गोंय राज्यांत आसा। अशा पद्दतीच्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीस तुमकां खंयच्याच राज्यांत पळोवंक मेळच्यो ना।